देंपेच्या SYBAच्या भुरग्यांनी गोवा युनिव्हर्सिटीच्या VCक घेराव घालो। ह्या भुरग्यांची अटेंडन्स 75% परस उणे आशिल्ल्यान युनिव्हर्सिटीन ताचो रिझल्ट आडावन दवरला। भुरग्यांक परत रेमेडियल क्लासी घेवन अटेंडन्स पुराय करून कॉलेजीन खंय आपली चूक म्हणून युनिव्हर्सिटीक चीट बरयल्ली। VC म्हणटा नेम तो नेम बागोवपाचें ना, जाय जाल्यार कोर्टान वचात। 75% अटेंडन्स नाशिल्ले देंपे कॉलेजीचे हे भुरगे सोमारा सकाळी VCक घेराव घालूंक पावले। या भुरग्यांची अटेंडन्स 75% जाल्ली ना म्हणून युनिव्हर्सिटीन तांचो निकाल आडावन दवरला। कॉलेजीन वेल्यान रेमेडियल क्लासी घेवन तांची अटेंडन्स तडीक लायली। आता खंय युनिव्हर्सिटीन कायदो बागोवचो म्हूण आर्ग्युमेंट। We didn't, complete the 75%, and then the college made arrangements. They completed our 75% quota. We also remedial classes they gave us, so we answered the supplementary exam, and then we get a message saying that we are debarred. The exams that we are answered, they are null and void due to unavoidable circumstances. So we went to the college and then they had a meeting. So the principal has written an apology letter and she has said that it is clearly the college's mistake because of the NEC activities. They were unable to conduct the regular classes. That's the reason we were short of attendance. So the vice chancellor is very arrogant. He is refusing to speak anything about it. We are asking him and he's just he's saying that you all go to the court. VC म्हणटा कायदो तो कायदो, नेम तो नेम बागोवचो ना, जाय जाल्यार कोर्टान वचात। VC कडेन बाचाबाचीन गोवा फॉरवर्ड वाल्यांनी राजकारणूय घुसयले। He and principal has to go home, as Prashant Bhai said. मागीर तो हांगा कसो पावतलो हे भुरग्यांनी आमी पळयतले, तो घरांतल्यान कसो भायर सरतलो। Students are not responsible for this problem. Principal आणि vice chancellor हे दोघी जण एका totally responsible आहात। आम्ही तांणी 24 वरां भितर तांकां जर लज आसा, तांकां जर लोकशाहीची जाण आसा, तांकां जर भुरग्याच्या फ्युचराचे हे शिक्षण क्षेत्र आहात आनी शिक्षणा भितर जे भुरगे आसात तांच्या फ्युचराचे जर कितें पडून गेल्ले आसा जाल्यार आमी मागतात तांणी ताबडतोब राजीनामो दिवचो आनी हो विशय येता त्या 24 वरां भितर जर सेटल केलो ना जाल्यार आमी वायस चान्सलर श्री सतीश शेट्टे, प्रिन्सिपल देपे कॉलेजीची आणि गोवा सरकाराक चॅलेंज करतात। आम्ही आव्हान दिता तांकां हो संपूर्ण विषय घेवन आमी गोयच्या खाची कोणशांनी वतले। आमी एक लास्ट वॉर्निंग दिता तुमकां, ह्या वॉर्निंगे प्रमाणे जर जालना जर जायत then it will be miserable for the university to run its classes, conduct its daily business. Mr. Registrar, keep in this mind. This is university impossible for the university to conduct its daily business. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। तुवें IT प्रोजेक्टाचो मास्टर प्लान राज्य सरकार 20 जुलै मेरेन केंद्र सरकाराक दितलो। पणजे IT हबाचे उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री पार्सेकारान ही गजाल सांगली। IT प्रोजेक्टाच्या प्लानाचेर तुवें पंचायती कडेन सप्तकभरान चर्चा जातली। ते उपरांत 3 ते 4 सप्तकांनी IT जाळवणदारांची परिशद जातली। आमकां ESDMच्या बाबतीन इन प्रिंसिपल अप्रूवलय मेळ्ळो। After getting the approval, necessary steps have been initiated, and very promptly those have been done. आमची मास्टर प्लान जाल्लो आसा, पण before finalizing it, we would like to have interaction with people who are already in the state in this area. ESDM असतात किंवा IT क्षेत्रात वावरणारे जे लोक असतात, who are numbering to about 200 to 250. We have planned one interactive session, tabletop discussion immediately in next 3-4 days. After getting their inputs, we plan to invite the masters in this field from across the country, where we are planning to have a conclave in next
3 to 4 weeks. After having a detailed consultation, we would be submitting our proposal on 28th of July. We need to submit our proposal on 20th of July. मुख्यमंत्र्यान पणजे आल्तिनार IT हबाचे उक्तावण केले. चिमला फक्त IT पार्क येतलो. आयुष हॉस्पिटल धारगळे व्हरपाचो विचार चल्ला. आम्ही जो 50 एकर जागा जी तांकां दिली आनी उरलेली आयुशाक दिल्ली पळय ती 50 एकर जागा ही तशी फुल फ्लेज्ड IT पार्क डेव्हलप जर करतलो जाल्यार कमी पडटा. स्पोर्ट्स सिटीची जागा घेतली हय तिचर आसा न्ही त्यामुळे आयुष कुड बी शिफ्टेड देर. हांव कालूच आयुष मंत्र्या कडेन उलयलो. तो म्हणलो उलट थंय जाल्यार आयुशाचे आनीक जे म्हणजे ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट फॉर आयुष किंवा ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट फॉर नॅचरोपॅथी योगा हे सगळे एकठांय हाडले जाल्यार सगळ्यो सर्विसीसूय एकी कडेन जाल्यो आनी थंय इवन हॉस्टेल बिस्टेल असले सुद्दां किंवा रेजिडन्स सुद्दां काही पेशंटांक हे करपाक मेळटा थंय आनी त्यामुळे थंय व्हरप हें जास्त फिजिबल आसा आनी त्यामुळे वी आर सिरियस इन शिफ्टिंग देम देर आनी ही जी जागा आसा ही सगळी IT पार्काकूच दिवची. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार. एकल्याक तोपलो म्हूण आरोपावेल्यान मडगांव पुलिसांनी बापूय पुताक भितर वडयला. इस्लाम शेख आनी अकबर शेख दोगा बापूय पूत म्हाल्याक पुलिसांनी धरले. मोती डोंगरावेल्या रफीक म्हूण एकल्या कडेन दोगांचे हरी मंदिरा कडेन पेटले. ताच्या पुतान फाटल्यातल्यान कातर तोपली म्हूण रफीक सांगता. ताका सध्या हॉस्पिस येवन घाला. अकबर म्हणटा कातर तोपली म्हणटा ते फट. मार्केटातून ते भुरग्यांक बूक घेवन कामत मिलना कडेन येता आसतना मागीर ते हरी मंदिरा कडेन ते चलू ना थिंग मागीर आड करपाक ते उलोवपाक फ्रेंडा कडेन गेलो पान घेवपाक गेलो. येता आसतना तेगे तो चलूना काम करता ते बापूय आनी चेडो तेणें काडून म्हाका हाडटा तेगे हाड काडटा आसतना कितें कस्टमराक लॉस करपाक लागलो. म्हणलें तेजे कडेन कस्टमर हांव करना दुसऱ्या कडेन तो राग येवन म्हाका अटॅक केला. येता फाटल्यान पात्रांव म्हणून पावलो तो आसरे असो त्या पात्रांव पासून खबर आहा कितें पात्रांव पासून खबर आहा तेणें अशें म्हणून पात्रांव म्हणून पावलो तूं वच म्हणून म्हाज्या फाटल्यान उलो तेगे बापूय लोकल तेजे चेड्यान म्हाका म्हाज्या फाटल्यान सुरी मारली खंयची कातर आसता ते चेड्यान मारली काय पांय मारली चेड्यान मारला आनी बापायन लोकयल म्हाका. मेरा डैडी उसका दाढ़ी बनाता नहीं, वो गाली मार के बात करता है ना तो डैडी बनाता नहीं उसका दाढ़ी. तो उस दिन वो गाली मार के बोलने लगा ऐसा ऐसा बोल के. तो कल परसों एक बार मैं दाढ़ी बनाया मेरे को भी गाली मारा छोड़ यानी नेक्स्ट टाइम बनाया नहीं मैं उसका. तो बाप ने क्या बोला उसको अभी तो तू आके इधर गाली मारा था मेरे पीछे ऐसा बोला. तो वो भी गाली मारने लगा. डैडी भी गाली वो उठ के आया मारने को डायरेक्ट. तो डैडी ने पाइप निकाला. तो बाद में वो क्या किया गया डायरेक्त पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया. कैंची नहीं मारा हम लोग. हम लोग कैंची मारा नहीं हम लोग पाइप. घेऊया एक विराम.